एक उतरार लास्ट टायमूय जेन्ना प्रॉब्लेम जाल्ले तो रोखडो पावलो स्पॉटार विदीन 1 hour आनी आमी खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व केले आनी तेन्ना आमी डिसायड केले ट्रॅफिक डायवर्ट करून तांकां फास्ट कशें काम करपाक मेळटा नॅशनल हायवे ते आमी तांकां एक सन दितले सो दॅट दे कंप्लीट इट इन टायम आनी इन स्पायट ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज आमी आज दोन्ही सायडी सर्विस रोड केले थँक्स टू हिम अँड हीज ऑर्डर्स विच वे फॉलोड बाय PWD ऑफिशियल्स. आय वॉन्ट टू थँक देम ऑल्सो दॅट दे सॉ दॅट दीस हॅज टू बी डन. तुमकां खबर आसा हे न्यू फ्लायओव्हर जे येता इट इज टू डिकंजेस्ट. जेन्ना मुर्मुगांवसून इतली ट्रॅफिक येतली ती कशी वयल्यान ऑटोमॅटीक डायवर्ट जातली आनी सकयल जे रावपी लोक आसा ते वाठारांत सारखे कॉन्सन्ट्रेटेड पॉप्युलेशन तांकां त्रास जावपा ना. हें काम आमी हातीन घेतले आनी आज दोन्ही सायडी रोड डायवर्ट जाला आनी चडशे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला सो दॅट दे कॅन डू फास्ट वर्क. आता दुसरे आमचे पेंडिंग कितलीचशी कामां आसली. आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत की हे तेणे हातीन घेवन ऑर्डर दिला टायम बाउंड बेसीस उमक्यो दिसा उमके कडेन फायल पावपा जाय उमके दिसा अशें काम जावपा जाय. म्हाका दिसता असले डायनामिझम तरी सरकारान रिफ्लेक्ट जाले वर तेजे डिपार्टमेंट रिफ्लेक्ट जाली एक बरी गजाल आसा. म्हणून म्हाका खूब खुशी भोगता की रोड्सा बाबतीन तरी आमचे कांयच प्रॉब्लेम उरपाना म्हणून. आनी हांव समजता हे भाशेन आख्खे गोंयान जाल्यार आमचे गोंय दुसरेच भाशेन दिसतले ही अपेक्षा आमी डेफिनेटली दवरता लोकां भाशेन आनी तेन्ना ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर हे डिसेंबर म्हणून काबार जाता कंप्लीट करता म्हणून सी हे जे आमी ब्रिज बांदता हांवें आतांच त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगला बाब दिगंबरा वजीरूय सांगला आनी हेजे फुडें हांवें 2दा मिटींग ते कडेन घेतलेली. हांवें तांकां एक कंडिशनाचेर तुमकां दोन्ही सायडी डायवर्शन दिता. नॉट ओन्ली दाबोलीम वर्क इज बींग डन सांकवाल वर्क इज बींग डन बिकॉज सांकवाल जिल्हा इज सांकवाल एंड चिकालीम. गजाल बरी जाल्या की खुबशी कामां ताजी मार्गाक लागिल्ली आसा. थोडी कामां आसा ताजे एस्टिमेट कितें रेडी आहा ते ताका सांगला 8 दिसां भितर आमी अप्रुवलां दितात कॉमेस करपाक मेळटली. ताजे भायर नॅशनल हायवेचे पळय जें आशिल्लें ताजेरूय डिस्कशन जालां. सांकवाळचे ताजे प्रॉब्लेम आशिल्ले ताजेरूय मार्ग काडला. अशी खुबशीं कामां आज आमी मार्गाक लायल्या आनी म्हाका दिसता कांय तशें व्हडलेशें प्रॉब्लेम ना. कंपॅरेटिवली मेन प्रॉब्लेम आसा ते ब्रिजाचे ताचे टार्गेट दवरला आमी की डिसेंबर पर्यंत खंयच्याय परिस्थितीत तो ब्रिज कंप्लीट जावपाक जाय अशें टार्गेट सांगला कॉन्ट्रॅक्टराक की डिसेंबर टार्गेट दवरून तुमी काम करा. ताणें फूल सपोर्ट तांकां केला. आय एम थँकफूल टू हिम बिकॉज लास्ट टायम आमी डिसायड केलें डायवर्जन करतले आनी कितें करतले लोक कोफजांव करतले आनी कितें करतले बट एवरीवेअर ही हॅज स्ट्रॉंगली सपोर्टेड